आफ्टर मिटींग तेन्ना अशें डायरेक्शन दिलें कमिशनराक की इमिजिएटली रिगार्डींग रिहेबिलिटेशन ऑफ गाडा ओनर्स रिपोर्ट सबमीट कर सांगलो. आनी बेज ऑन दॅट रिपोर्ट गव्हर्मेंट रिटायर ऑफिसराक अपॉयंट करून जे म्हाजे पळय इश्यू आसा, एक 32 न्यू लायसन्स दिला म्युन्सिपाल्टीन विदावट एप्लिकेशन आनी फेक सगळी आसा तिची इन्क्वायरी कर सांगल्या त्या ऑफिसराक घेवन. मागीर आमकां जे गाडे काडलेले पळय तांकां गाडी दिनासतना ही 32 लायसन्सां कशी दिली ती इन्क्वायरी कर सांगल्या. आनी पडचे बाकीचे पळय ते फेक कितें आसा पळय ते तिनूय इश्यूआचेर इन्क्वायरी कर सांगल्या. पूण आज ऑलरेडी 2 म्हयने कंप्लीट जाले तर म्युन्सिपाल्टी कांयच रिप्लाय दिना. म्युन्सिपाल्टीचे कमिशनराकूय ऑफिसर जे आहा ताका कॉपरेट करना. महापालिका मिरामार भेळपुरीवाल्यांक फूड कोर्ट बांदपाक सोदता. मात पारंपारीक गाडेकारांचे 8 वर्सां जाले पुनर्वसन जाल्लें ना. मिरामार जे आतां पळय गाडेकार आसा पळय ते सगळे फेक अशी फेक लायसन्स होल्डर तांकां आतां फूड कोर्ट बांदून दिवपाचें हांगा मिरामार फूड कोर्ट बांदता खंय आनी ताका परमनंट हे करता खंय. पूण म्हाज्या गोंयच्या गाडेकारांनी कितें करपाचें म्हण हांव फक्त एक्सपोज करता कित्याक हेचेर कांयच आतां मुवमेंट जायना. मिटींग जावन 2 म्हयने जाले टील डेट हेचेर कांयच मुवमेंट जावंक ना. एक तर CCBन ताका रिप्लाय घालूंक ना आनी तांकां आतां मेमोरंडम काडीत आसा डायरेक्टर पूण तेजेर कांयच एक्शन जायना. आतां जो हांव मागता DMA कडेन तोमास तारका कडेन जावं कमिशनरा कडेन की जो तुमी ऑफिसर पळय आतां पळय रिटायर अपॉयंट करतले तो बरो गॅरंटीचो करूंक जाय आनी हेंचेर सारकें सिरियस एक्शन घेवन म्हाज्या गाडेकारांक एकदां रिहेबिलिटेट करून दिवपाचें. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी.